आमचे कुट्टाळेचो नाव आयज वयर आसताले, पूण फाटल्या 3 वर्षां आमी पळयलेले आसा की कुट्टाळेचे गांवांनी एवरीथिंग अंडर द सन इलिगलिटी जालेले आसा। आमी पळयलेले आसा की चेन स्नॅचिंग इन्सिडंट पळयलेले आसा, घरां भितर येवन चोरी जाता, बायक्यो चोरी जाता, हिंगा मर्डर जाता, हिंगा पुलिसाचेर फार मारता, हिंगा 100 कोटीचे गॅमलिंग स्कॅम जाता, तेलंगणाचे पुलीस येवन हिंगा इन्व्हेस्टिगेशन करता, सगळे अंडर द सन हिंगा जालेले आसा। आता फाटले 9 म्हयन्यान आमी पळयलेले आसा की बिट्स बिलानी कॅम्पस जे भुरगे आख्खे इंडियेचे बरे शिकलेले भुरगे ह्या कॉलेजीन शिकपाक येता आनी फाटले 9 म्हयने 4 भुरगे आयज मेले। आता आमी सरकाराक विचारपाक सोदता, स्पेशली द होम मिनिस्टर, हे 4 भुरगे मेले कशे आनी हे कित्याक लागून मरता? हे ड्रग्साक लागून मरता काय, या इलिगल सोरो मेवता म्हणून हिंगा मरता काय, या एकाडेमिक प्रेशर आसा म्हणून मरता काय? सो हेजेर आमी थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, कित्याक ह्या वाठारांनी आमी पळयलेले आसा की डुप्लिकेट सोरो, ड्रग्स हे सगळ्याक मेवता आनी आमी गोंयचे सीएमाक आयज बरयलेले आसा, गोंयचे सीएमाक बरयले आसा, डीजीपीक बरयलेले आसा, कलेक्टराक बरयलेले आसा आनी तशें करून आमचे वेर्ना पुलीस स्टेशनूय बरयल्ले आसा की आमकां कुट्टाळेच्या लोकांक आमी डिमांड करता की SIT प्रोब जावचो, कित्याक हिंगा बॅक टू बॅक जेन्ना लोक मरता खंय ना खंय सरकार कोर्तालीचे नाव, गोंयचे नाव आयज पिड्यार जाता। सो आमी सरकाराक थरो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सांगता आनी जे आयदर वेदर इट इज एकाडेमिक, वेदर इट इज बिट्स बिलानी कॅम्पस ऑर आउटसाइड द कॅम्पस, जे कितें चलता म्हाका दिसता हेजे थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय। आनी आयज जे माय पायक आयज धपको भरलेलो आसा, आयज आमची भुरगीं आयज भिलेली आसा, हे पळयता की आयज भुरगे कॉलेजीन वयता आनी मरण परत येता, हे चल्लां कितें? वाय इज देर नो प्रोब इन दिस? हांगा कित्याक चौकशी जायना की हांगा 4 भुरगे 1 वर्सान कशे मरतात? ती चौकशी जावपाकूच जाय आनी आमी डिमांड करतात की हांगा एक SIT प्रोब जावन आनी फायंड आउट करून हे भुरगे वाय दे आर डेइंग, मीन्स इज इट बिकॉज ऑफ academic pressure? Is it because of ragging? Is it because of drugs, as some people have been saying, or liquor or whatever? Because हे भुरगे खंय खंय हांगा भोंवता ते दिश्टी पडटात आनी हे जे इन्स्टिट्यूशन जे आसा हे तांचे घर जशें आसा, तांकां जे तेंचे इन्स्टिट्यूशनचे इंचार्ज आसा तेणी तांकां आपल्या भुरग्या भशेन तांकां सांबाळपाक जाय। तेंचे माय पाय तांकां धाडटा तितले पयस हांगा तांकां शिकपाक आनी 24 hours कॅम्पसान भितर आसतात आनी म्हणटा ते भायर थोडे टायम तांकां येवपाक वचपाक अलावड आसा। आतां ते येतात वयतात, पूण जे तेंचे मेन जे इन्स्टिट्यूशन मॅनेजमेंट आसा तेणी तांकां सांबाळपाक जाय आपल्या भुरग्याचे भशेन, कित्याक तेंचे पेरंट्सांनी तांकां फूल ट्रस्ट दिवन तांकां हांगा दवरल्यात एंड दे पेइंग व्हेरी हाय फीज।